means outside. As the name indicates, the breath is kept outside during practice. Sit in a comfortable pose of Padmasana or Siddhasana. Breathe inside deeply and exhale completely to evacuate lungs as much as possible. Bahya Pranayam is miraculous breathing exercise for all stomach organs. परत एकदा तुमचे आईच्या सेशनाक स्वागत आणि नमस्कार. मित्रांनो, प्राणायामाबद्दल आम्ही 2 प्राणायाम शिकले. हांव तुमकां ह्या सेशनान 8 प्राणायाम शिकयतलो आणि हे 8 प्राणायाम आणि योगीक जॉगिंग आणि थोडीशी आसना टोटल टायम ते 1 वरा वयर घेवपा ना. तुमकां सगळे ताजे फायदे सुद्दां हांव सांगपाचे ट्राय करता. पयलीं आमी भस्त्रिका प्राणायाम शिकयलो. ह्या प्राणायामान फक्त लांब श्वास घेवपाचो आनी सोडपाचो. करता आसतना लक्ष सगळें हांगा मदीं अंजना जे चक्र आसा ते दवरपाचें. दुसरो प्राणायाम शिकलो कपालभाती, जो सगळे रोग जर तर बरे जावंक जाय जाल्यार ताचें मूळ म्हणजे कपालभाती प्राणायाम. हाचेर आमचें पोट बरें उरता. द नेक्स्ट प्राणायाम आसा बाह्य प्राणायाम. परत सगळे जाण म्हणात बाह्य प्राणायाम. हे प्राणायाम करता आसतना परत इम्पॉर्टंट हे पोट. लक्ष दियात, हे बाह्य प्राणायाम आम्ही 3 बंध लायता. एक म्हणजे मूलबंध, दुसरो उदयान बंध आणि तिसरो जलंधर बंध. आता तरी तुम्ही पळया, सगळे सायन्स आयली, रिसर्च आयले, ऑपरेशनां आयले, एक्सरे आयले, सोनोग्राफी आयली, MRI आयले, म्हणून आम्ही कापून कापून भितर पळोवपाक शकता. पयलींच्या लोकांनी हे कशें स्टडी केले इमॅजिन करात. तितली आमची सगळ्यांची पावर, पण आमी केन्नाच भितर पळोवना. भायर बरें दिसता. हांगा बाह्य प्राणायाम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण ते पतंजली म्हणटा आमच्या भितर 8 चक्र आसा. चक्रा, द 8 चक्रार मूलधार, स्वादिष्टान, मणिपुरी, अनहटा, विशुद्धी, अंजना, बिंदू and सहस्रहारा चक्र. आणि ही चक्रा जी आसा न्ही, दे आर द हायेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी. आमी सोर्स ऑफ एनर्जी म्हणटा लायट, इलेक्ट्रिसिटी आनी कितें एटम, आनी आमचे भितर एनर्जी आसा ती आमकां खबरूच ना. ही जर तर चक्रा जर तर आमची एक्टिवेट जावंक जाय जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट इज बाह्य प्राणायाम. ह्या बाह्य प्राणायामान 3 बंद. जेन्ना आमी ते 3 बंद जेन्ना लायता ताका म्हणटा महाबंद. तो मागीर बाह्य प्राणायाम जाता. मूलबंधान कितें करप? पयलो पळयात मूलबंध. आसन सेम, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जाय तशें बसात. ज्ञान मुद्रा. पयलो मूलबंध, लांब श्वास घेवप, श्वास सोडप आणि श्वास सोडटकच श्वास घट्ट धरप. आयकाता, लांब श्वास घेवप, श्वास सोडप, श्वास सोडटकच श्वास घट्ट धरप आणि सगळें लक्ष आमचे एनस आणि युरेथ्रा आसा. एनस म्हणजे कितें? संडास करपाची जागा. युरेथ्रा म्हणजे कितें? मुतपाची जागा. जी आमची संडास करपाची आनी मुतपाची जागा आसा थंय लक्ष व्हरपाचें आनी वयर हाडपाचें. तुम्ही म्हणटले कशें वयर हाडपाचें? ओडून काय हाडपाक शकना. ल्हान एग्जाम्पल दिता. हांव न्ही बसीन वता. खंयच्यान वता सांग? आक्षेच्यान पणजे वता. बसीन वता. वता आसतना समज म्हाका पर्सा कडेन जाल्ल्या भशेन दिसलें. आमी कितें करता? पर्सा कडेन करता, घट्ट धरता. सगळे जाण पळयता रे, घट्ट धरता. कितें करता सांग? एनस आसा तो वयर काडटा. आमी खंय वता आसतना समज चुरचुरूंक मुतूंक जालें म्हणटकच आमी पॅन्टीन मुतना. आमी पळयता टॉयलेट ना, खंयच ना. पळयता सोंसपाक जाता काय म्हणटा. मूलबंध म्हणजे लांब श्वास घेवप, श्वास सोडप, श्वास सोडटकच सगळें लक्ष एनस आनी युरेथ्रा कडेन व्हरप आनी तें वयर ओडप. कशें ओडप? आतां हांवें सांगलां तशें. दॅट इज मूलबंध. नेक्स्ट उदयान बंध. कसो करप? लांब श्वास घेवप, श्वास सोडप, श्वास घट्ट धरप आणि श्वास घट्ट धरतकच पोट जें आसा न्ही तातूंत इतले भितर व्हरपाचें ट्राय करप, आपल्या कोणाक तिकोवपाची ट्राय करप. हां, हे उदयान बंध. आणि जलंधर बंध म्हणजे कितें? लांब श्वास घेवप, श्वास सोडप, श्वास घट्ट धरप आणि जी खाडकी आसा न्ही ती हांगा तिकोवपाची ट्राय करप.
महाबंध बाह्य प्राणायाम म्हणजे कितें एकदा श्वास घेवप आनी सोडप आनी पयलीं मूल बंद लावप मागीर उद्यान बंद लावप आनी जलंधर बंद लावप आनी तशेंच बसपाची ट्राय करप इज बाह्य प्राणायाम म्हणजे तिनूय बंद लावप मागीर एका बरोबर तिनूय बंद सोडप जर तर आमी अशें बसले बाह्य प्राणायामात पद्मासन अर्ध पद्मासन सुखासन हे सदांचेच पळयात आं लांब श्वास घेवप श्वास सोडप श्वास सोडटकच हांवें आतां एनस आनी युरेथ्रा वयर व्हेलो आतां पोट भितर व्हरता उद्यान बंद आनी जलंधर बंद जितलो वेळ श्वास धरपाक शकता तितलो वेळ धरप मागीर श्वास घेवप आनी सोडप बाह्य प्राणायाम परत एकदा पळयात बाह्य प्राणायामान 3 बंद मूलबंध उद्यान बंध जलंधर बंध मूलबंधान एनस आनी युरेथ्रा वयर घेवप उद्यान बंधान पोट जाता इतले भितर व्हरपाची ट्राय करप जलंधर बंधान खाडकी आसा ती हांगा तेकोवप सो बाह्य प्राणायाम करतलो जाल्यार परत एकदा लांब श्वास घेवप श्वास सोडप श्वास सोडटकच मूलबंध उद्यान बंद ठेवप Lakshya. This is very important. Bahya pranayam is very important for any problem of the stomach. Gas there, acidity there, kide there. Very important. Bahya pranayam. But very important for thyroid problem. Bahya pranayam कोणे करप ना. जाका cervical spondylosis आसा ताणे मान बेंड करप ना. Very important. चक्कर येवपा लागतली. जाका हार्ट अटॅक आयला करप ना. प्रेग्नन्सी करप ना. हाय बीपी करप ना. हाय डायबिटीज करप ना सॉरी हाय बीपी असताना जर तर बाह्य प्राणायाम केलो रेस्पिरेशन होल्ड करला म्हणून बीपी वाडटले आनी स्ट्रोक येतलो माइंड यू दिस हाय डायबिटीज असताना जर तर बाह्य प्राणायाम केलो आमी रेस्पिरेशन होल्ड करता म्हणजे कुंभक करता आमकां डायबिटीज वाडपाक शकता आमकां स्ट्रोक येवपाक शकता सो व्हेरी इम्पॉर्टंट मेन्स्ट्रुअल फ्लो करूं नाकाच सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस मान बागोवं नाका हार्ट अटॅक करूं नाकात बायपास सर्जरी जाल्यार करूं नाकात हाय डायबिटीस आसा करूं नाकात एबडॉमिनल सर्जरी केल्यार रावात 6 म्हयने रावात मागीर करपाक जाता दीस इज बाह्य प्राणायाम व्हेरी हाय इफेक्ट ऑफ बाह्य प्राणायाम हें तुमकां खूब अर्ली सांगपाक बट एक्टिवेशन ऑफ द चक्रास समज जर जावंक जाय स्टार्ट्स विथ द मूलधार चक्र थोडेशें सांगता तुमकां कळूंक जाय म्हणून मूलधार चक्र इज द फर्स्ट चक्र दॅट इज प्रेजेंट इन अस एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एनस एंड युरेथ्रा इन केस ऑफ द मेल्स दादल्या भितर संडास करपाचो जागा एनस आनी युरेथ्रा ताचे भितर जी टॅग ऑफ स्कीन आसा न्ही थंय मूलधार चक्र आसा हें एक्टिवेट जावपाक स्टार्ट जाता प्राणायाम लायटली घेवं नाकात इट इज द अल्टिमेट ऑफ युअर लायफ at least 10 to 15 seconds or as per your body stamina. Release all bandha one by one and breathe in slowly. Repeat this process 1 to 3 times per daily initially. Well, that's all we had for you in this episode of Fashionista. If you have any queries or suggestions, please write into me at greta@prudentmedia.in. Till then, take care until we meet the next week. Goodbye and mwah!